BSNL Contract Workers Union. जिंदाबाद जिंदाबाद. All India Trade Union Congress. जिंदाबाद जिंदाबाद. AITUC. जिंदाबाद जिंदाबाद. AITUC. जिंदाबाद जिंदाबाद. AITUC. जिंदाबाद जिंदाबाद. सोडचना रे सोडचना. जिंदाबाद सोडचना. सोडचना रे सोडचना. जिंदाबाद सोडचना. देशांत भारत संचार निगम लिमिटेडचे साबार कामगार संपार आसा. 3 दिसाचो संप चालू आसा आणि ह्या संपाचे मूळ कारण म्हटल्यार जी केंद्र सरकाराची पॉलिसीज आसा की भारत संचाराक सोपोवन प्रायवेट प्लेयर्सांक हो 4G स्पॅक्ट्रम दिवपाची ताजो विरोध करता. कित्याक 4G स्पॅक्ट्रम प्रायवेट प्लेयर्सांक दिले आणि BSNLाक नाकारले जाल्यार तेजे गंभीर परिणाम जे BSNL आसा जो एका टायमाचेर नवरत्न कंपनी आसलेली ही BSNL कंपनी सरकार काबार करपाक सोदता. ताजो निशेध मारपा खातीर आयज साबार हिंदुस्थानांतले BSNLान जितले काम करता ते सगळे कामगार 3 दिसाच्या संपार आसा. कामगारांक टायमार पगार ना, कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां फारीक जायना आणि हेका संपूर्ण जबाबदार केंद्र सरकार आसा. कित्याक केंद्र सरकारान नवी पॉलिसी काडल्या आणि ह्या नवी पॉलिसीन जितले पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आसा जावं ते भारत संचार निगम लिमिटेड जावं तो HAL जावं ते ONGC जे मोठे जे फायदो करताले कंपन्यो त्यो कंपनी काडून प्रायवेट धंदेवाल्यांक विकप आणि प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट हितून हाडप ही एक मांडावळ चल्लेली आसा. आणि ते जर जालें जाल्यार हजारांनी लाखांनी कामगार जे BSNLान काम करता आणि इतर पब्लीक सेक्टरांनी काम करता ते सगळे रस्त्यार पडटले आणि तेजो निशेध मारपाक आयज हिंदुस्थानभर 3 दिसाचो संप जाला. आणि गोंयच्या पातळीचेर गोंयच्या BSNL कामगारांनी ह्या संपाक तेंको दिला आणि त्या बसत आमी हांगा जमिल्ले आसा. सांगपाक केंद्र सरकाराक सांगपाक गोंयच्या सरकाराक की 4G स्पॅक्ट्रम जशें दुसऱ्या प्रायवेट प्लेयरांक दिल्या तशें BSNLाकूय दिवचें जेणे करून BSNL स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता आणि कामगारांक आलाशिरो दिवंक शकता. तांचे फुडार भविश्य फ्युचर जें आसा फ्युचर एम्प्लॉयमेंट जें आसा तें प्रोटेक्ट जातलें. 300 सुमार कामगार हांगा काम करतात BSNLान आणि हे सगळे स्किल्ड काम करतात. पूण तांकां अनस्किल्ड कॅटेगरीन घातल्या. तांकां 3 म्हयने जाले पगार ना, तांकां बोनस ना, तांकां ग्रॅच्युटी ना, तांकां PF ना. कांय बेजीक स्टॅच्युटरी जे ऑब्लिगेशन्स आसा ते सरकारान पाळपाक जाय. त्याच बरोबर सरकाराचे जे अधिकारी आसा लेबर कमिशनर आसात, रिजनल लेबर कमिशनर आसा, ताजी जबाबदारी आसा की हे जे बेजीक सॅम्युनिटीज आसा बेजीक फॅसिलिटीज आसा जशें की टायमार पगार मेळपाक जाय, टायमार PF डिडक्ट जावपाक जाय, टायमार ESI वचपाक जाय, टायमार ग्रॅच्युटी मेळपाक जाय जे रिटायर जाल्या तांकां. हे सगळी जबाबदारी केंद्र सरकाराचो जो राज्याचो अधिकारी आसा रिजनल लेबर कमिशनर तेजी आसा आणि ताणें ही जबाबदारी घेवपाक जाय आणि ताणें सगळे प्रश्न सुटावे करपाक जाय. पुणून तेज्याकून मोठी जबाबदारी केंद्र सरकाराची आसा की केंद्र सरकारान BSNLाक सांबाळपाक जाय. केंद्र सरकारान BSNLाचे कामगारांक सांबाळपाक जाय आणि प्रायवेट प्लेयरांक 4G स्पॅक्ट्रम दिवन केंद्र सरकार BSNL कामगारांचेर जे हजारांनी कामगार आसात तेंचेर अन्याय करता ताजो निशेध मारपाक आयज आमी सगळे जमलेले आसात.